नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। विदेशीच्या आत्महत्येक 12 दीस जावन गेले तरी आरोपी परब फामील पुलिसांक मेळना। पुलिस सांगतात ते खंय सगळ्यांक सोदतात पण आरोपीच मेळनात। अभयारण्यासावन 1 किलोमीटर बफर झोनात आशिल्ल्यो खणी बेगोबेग बंद करपाचो निर्णय। पर्यावरण आनी कायदो मंत्रालयान फायलीचेर मारली सय। दीपक ढवळीकर आणि फ्रांसिस डिसोजान मंत्रीपद सोडचें। असंविधानिक वक्तव्य करून स्कॅमा लिपोवपाचो यत्न। काँग्रेस वतली राज्यपालाकडे। फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते सारखे करपा खातीर आंदोलनां। रायच्या लोकांनी केलो रास्ता रोको। मडगांव ते फोंडे येरादारी बंद। ताळगांवात तरणाटो बसला उपासाक। आणि शूटिंगात भारताक मेळ्ळे रुपया पदक। ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड मेडल टॅलीत उंचेला पावंड्यार। भारत 5व्या सुवातेर। कॅनडाचो जिमनॅस्टिकात शेक। खबरो विस्तारान। विदेशीन आत्महत्या करून 12 दीस जावन गेले पण मडगांव पुलीस मात आरोपींक अटक करपाक सामके अपेक्षीत थारल्यात। वरिष्ठ पुलीस म्हणतात आरोपी घोव योगेश परब, माव आत्माराम परब आणि माय अमिता परबाक सोदपाचो यत्न खंय ते करतात पण ते खंय तांकां मेळच नात। पण प्रश्न उपरासता तो मडगांव पुलिशेन आरोपी परब फामिलीक कशी वचपाक दिली। शेनवारा वेदशीचे पालक आणि मासड्डेकार आमदार विश्वजीत राणेक मेळ्ळे। ताणे सोमारा हो मुद्दो विधानसभेत काडपाचें उतर दिलां। चार वर्षाच्या चलये सयत वेदश्री परबान आत्महत्या करून 12 दीस जाले पण अकार्यक्षम मडगांव पुलीस म्हणतात अजूनही आरोपी घोव योगेश, माव आत्माराम आणि माय अमिता परब खंय लिपल्यात ते सोदतात पण ते खंय तांकां मेळच नात। डीआयजी के व्यासान हे विशीं प्रुडंटाक म्हायती दिल्या ती अशी। डीआयजी म्हणटा हे केशींतल्या सगळ्या आरोपींक बेगोबेग अटक करपाचे निर्देश हांवें दिल्या आणि दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक केशीचेर नदर दवरून आसा। दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षकान प्रुडंटाक दिल्या ती म्हायती अशी। दक्षिण गोंयचो एसपी म्हणटा आरोपी मेणकुऱ्या लिपल्यात अशी माहिती दिवपी एक फोन शुक्रारा राती आयिल्लो। मडगांव आनी मेणकुऱ्या पुलिसांच्या 2 पंगडांनी थंय वचून सोद घेतलो पण थंय कोणूच मेळूंक ना। आमी तांकां सोदपाचो सगळे तरेन यत्न करतात। न्यायालयान सगळ्या आरोपींचो अटकपूर्व जामीन भायर आयला। प्रकरणाक 12 दीस जाले पण पुलिसांक खंय आरोपीच मेळनात। इतले मजगतीं वेदशीच्या आवय बापाय सयत मासोड्डेकारांनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेकडे प्रकरणाविशीं चर्चा केली। विश्वजितान सोमारा हो विशय विधानसभेत काडपाचें तांकां उतर दिलां। आणि आम्ही विरोधी पक्ष नेत्याक बी सांगतले आणि मांडटले सोमारा की बाबा मुख्यमंत्री विचार म्हणून की बाबा तू न्याय दितलो काय ना वेदश्री बेश्टे उत्तरां दिली म्हणून जायना। आमकां न्याय जाय। वेदश्री तिका जे कोणी हे सिच्युएशन केल्ले आसा ज्या कारणां खातीर तिणे आपल्या भुरग्याक घेवन जीव दिल्ले आसा हे आमकां उत्तर ह्या सरकारान आपले पुलीस मशिनरी जे आसा जे परत एकदा आमी आरोप करता हे सिलेक्टिवली सेन्सिटीव जाल्ले आसा। आमी तो पर्यंत पावलां घेवपाचें आमी थारचे ना। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि दिनेश करपे। अभयारण्यासावन 1 किलोमीटर बफर झोनात आशिल्ल्यो खणी बंद करपाचो निर्णय केंद्रांतल्या भाजपा सरकारान घेतला। त्या संबंधान यूपीए सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी कायम करपाचें केंद्र सरकारान थारायलां। ह्या निर्णयाची गोंय सरकाराक आदींच म्हायती दिल्या। निमणी अधिसुचोवणी केन्नाय येवंक शकता। गोंय सरकाराचें चेपण आसूनय केंद्र सरकारान हो निर्णय कसो घेतलो ह्या विशींची ही पळयात खास खबर। 1 किलोमीटराच्या बफर झोनान आशिल्ल्यो खणी बंद जाल्ल्यानूच जमा आसात। फुडल्या 10 वर्सां मदीं ह्यो खणी वेगवेगळ्या पावंड्यार बंद करच्यो म्हूण गोंय सरकारान नेटान यत्न चलयल्ले। गोंय सरकाराचो खासा दबाव आसूनय ह्यो खणी बंद करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला। यूपीए सरकारान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याक मान्यताय दिवपाचें केंद्र सरकारान थारायलां। दिल्लीत घडलें तें अशें। टप्प्याटप्प्यान खणी बंद करपाचो पर्यावरण खात्याचो कायदो खात्याक प्रस्ताव। टप्प्याटप्प्यान बंद करप शक्य ना, कायदो सचिवाचो सल्लो। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश हाडपाची गोंय सरकाराक सुचोवणी। सचिवाचें मत कायदो मंत्र्यान केलें मान्य। फायल पावली पर्यावरण मंत्रालयांत। पर्यावरण मंत्रालयान सय करून दिली मान्यता। पर्यावरण आनी कायदो मंत्र्यान जो निर्णय घेतला ताचो परिणाम स्पश्ट आसा। 1 किलोमिटरा भितर आशिल्ल्यो खणी बंद करच्यो पडटल्यो ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या। मात केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक एक सल्लो दिला। 1 किलोमिटरा भितरच्यो खणी बंद करच्यो पडटल्यो।
टप्प्याटप्प्यांनी खणी बंद करच्यो अशें गोंय सरकाराक दिसता जाल्यार सुप्रीम कोर्टान वचून तसो स्पश्ट आदेश हाडचो. केंद्र सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी गोंय सरकाराक ही सुचोवणी केल्या, मात सुप्रीम कोर्ट असो आदेश दिवपाची मातूय शक्यता ना अशें ह्या अधिकाऱ्याकूय दिसता. गोंय सरकाराचो सचिव R.K. श्रीवास्तव कांय दिसा फाटीं दिल्लीक गेल्लो तेन्ना केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांनी हीच गजाल उलोवन दाखयल्ली अशी खबर सुत्रांनी दिली. बफर झोनामदल्यो खणी टप्प्याटप्प्यांनी बंद करपाची सुचोवणी UPA सरकारान सुरवेक काडिल्ली. कांय दिसांनी ही रद्द करून ह्यो खणी बेगोबेग बंद करपाची सुचोवणी UPA सरकारान काडिल्ली. ही अधिसुचोवणी आतां चालीक लायतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. CAG रिपोर्टात दाखयल्ली PWD खात्यांतली आनी GSIDCची स्कॅमां लिपोवपा खातीर दीपक ढवळीकार नाका आशिल्ली वक्तव्यां करता असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच उपमुख्यमंत्र्यानूय असंविधानीक विधान केलां. संविधानाचो भंग केल्ल्यान तांचें मंत्रीपद काडून घेवचें अशी मागणी काँग्रेस राज्यपाला कडेन करतली. राज्यपाल कारवाय करना जाल्यार कोर्टांत वतले अशी शिटकावणी प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान दिली. हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीचेर दीपक ढवळीकारान विधानसभेत विधान केलें. जे दीपक बाबान म्हटलां असेंब्लीन, फ्रांसीस डिसूजान म्हटलां असेंब्लीन, both are unconstitutional and they should be disqualified as ministers because they have violated their oath, saying that they will uphold the constitution. हे आमी गव्हर्नराक बरयतले आनी सांगतले तांकां दोगांय काडून उडोवचे म्हणून, मंत्री पदांतले काडून उडोवचे म्हणून. आणि गव्हर्नर जर ॲक्शन घेयना then there is a possibility of us approaching the court. It is not over. They are doing their duty, they should do it better. भाजपा सरकाराड काँग्रेस 11 ऑगस्टाक आरोपपत्र घालतली. काँग्रेस राज्यपालाक आणि काँग्रेस आमदारांक आरोपपत्र दितली. On the 11th we go for the Dharna. That morning the memorandum will be given to the Congress MLAs also that those issues may be raised in the house. दहेज मिनरल्स लाचखोरी प्रकरणात राणेंनी केल्ल्या आरोपाचेर जॉनाक विचारले. तो म्हणटा प्रकरण कोर्टान आसा आणि आपल्याचेर आरोप करतात तेच सध्या आरोपी आसात. Court, I don't want to comment. What is said in the court, I don't want to comment. Let him say that in the court. John Fernandez has not made any allegation against her. I was never involved in any mining. Somebody has made it. It was improper that financial allegation was made here. See, no conspiracy case has been filed against me. Conspiracy case has been filed against those people who you name. 120B is filed against them in the FIR, not against me. So allegation can be made by anybody. So let those allegations be there. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. घेऊया एक विराम.